म्हज्या देवा तूं सर बरो, रचणार म्हजो धणी करो. ह्या पवित्र उंड्या रुपार खरोच तूं हांगा हजर आसाय. कालच्या काळजान आनी दिनवासी मनान तुका वंदन करता. म्हजें आराधन तुका भेटयता. तूं म्हजो सोमी, धणी आनी गोवळी. कुरपे जिवीत तुवें म्हाका लाभयलाय. म्हज्या आत्म्याची ताण तूं बगयताय. आतां ह्या पवित्र वेळार तुजे संगता थोडो वेळ करसूंक तुवें म्हाका आपणें दिलाय. ह्या वखदा हांव तुजो उपकार आठयतां, तुका अर्गां पाठयता आनी तुजो अपरमीत मोग नियाळटा. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा आनी म्हजी तुजी हांव स्तुती करता. अर्गां तुका सोम्या, 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 होगळाप तुका सोम्या, होगळाप तुका सोम्या, होगळाप तुका सोम्या, होगळाप तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या, नमन तुका सोम्या, नमन तुका सोम्या, नमन तुका सोम्या, नमन तुका सोम्या, प्रणाम तुका सोम्या, प्रणाम तुका सोम्या, प्रणाम तुका सोम्या, प्रणाम तुका सोम्या, मान तुका सोम्या, मान तुका सोम्या, मान तुका सोम्या, मान तुका सोम्या, नमस्कार तुका सोम्या, नमस्कार तुका सोम्या, नमस्कार तुका सोम्या, नमस्कार तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. तुका सोम्या. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 स्वामी हांगासर हजर आसा. ताच्या मोगाचो गुंडाय आनी उबाराय रुंदाय आमच्या जिवितांत आटापूंक जायना. स्वाम्याचो मोग, ताची दया, ताची काकुळट, ताचें शांत समाधान, ताची सोडवण आनी ताच्या कळजांत आमच्या गोडसाण ती साकोण आमचें जिवीत पळाबरीत करूंक आमी ताची मजत मागया आनी गावया गीत चिंतूंक ना देखूंक ना. Cintung na dekong na idolawe bogong na Asolo apamit mo Cintung na dekong na idolawe bogong na Asolo apamit mo permit mo Jesus permit mo Gernatlo usayit menatlo Jesus permit mo Cintung na dekong na yedolawe bogong na Daya maya Cintung na nikong na idol hawe bogong na Asali daya maya Jesus daya maya Jesus daya maya
daya maya Chintung na de kong na Edor la ve bogong na Asaleshan samadan Chintung na de kong na Edor la ve bogong na Asaleshan samadan Jesu Jeshan samadan Jesu Jeshan samadan Garnatle Usayet Melnatle Jesu Jeshan samadan Chintung na de kong na Edorave bogong na Asali surka survon Chintung na de kong na Edorave bogong na Asali surka survon Jesu surka survon Jesu surka survon Gernatli Usayet Melnatli Jesu surka survon Chintung na de kong na Edor la ve bogong na Asali karzang gorsan Chintung na de kong na Edor la ve bogong na Asali karzang gorsan Jesu karzan gorsan Jesu karzan gorsan Garnatli Usayet Melnatli Jesu karzan gorsan मोगाच्या आमच्या जिविताच्या पयणार सम्यास संघात आम्ही जोडला आणि तसेच सम्यासो मोग आणि ताची दया काकूळ तूं आमच्या जिवितांत आमी भोगल्या जिवीत एक पयण बरें पयण मात्र न्हय आमचे पयणा संगे क्रिस्त आमच्या संगता आसा जिवंत क्रिस्त आमच्या संगता आमच्या पयणार तो आसा केदळा क्रिस्त आमच्या संगता आसा गे तेदळा आमचे जिवीत संतोषाचें समाधानाचें आनी तशेंच सर बरेपणाचें जावं पावता शीस दोणेर वेता आसतना दर्यांत वादळ उठलें आनी ह्या वादळांत जेजू थंयसर वगेस्त न्हिदुल्लो अपोस्तल जायते प्रयत्न केले पूण कांयच फायदो ना जालें निमाण ते म्हणटात सोम्या आमी बुडोवन मरता आमची कांय तुका खबर ना गे तक्षण जेजू उठलो आनी दर्याक ताणें थंड केलें कितलो मोग थंयसर जेजूक ताच्या अपोस्तलांचो मनशाचो आनी तशेंच थंयसर जेजून सर शांत समाधान हाडलें तांचो बरवसो बाबार्थ घट केलो एमावसाच्या वाटेर आसले दोग जाण शीस सोम्याच्या त्या कराळ मरणा वरवीं सगळीं तांची येवजणां धरणीक शेवटाल्लीं चिरपूर तीर जावन गेल्लीं आनी ह्या वेळाचेर ते उलोवन फाटीं येता आसतना वाटेर एक अपरिचीत मनीस जावन जेजू तांच्या सांगता फोन करता आनी तांकां सगळें आयकता निमाणे तांच्या सांगता रावोंक थंयसर येता सोम्या आतां वेळ जालो सांज जाली आमच्या सांगता राव म्हूण सांगलें ताणें
आनी थंयसर रावता आसतना तांची काळजां जळोवंक सुरू जाली आनी तांचो भावार्थ घट जालो. बरो असो थंयसर घट जावन थंयसर परत्यान ते पाटी येतात. तर तसो बरो असो आमकां रियेकल्याकी आसा. सोम्या सांगाता आमी जियेता आसतना, सोम्या सांगाता आमचें पयण करता आसतना आमी बरोवशान भरता आनी धैर्यान आमी मुखार सरता. जायते त्रास कश्ट आमच्या जिविताच्या पयणार आसूं पुरो, पूण सोम्याचे थंयसर धैर्य घटाय बोळ आमचें जिवीत घट करता. तर सोम्या आमच्या सांगाता सदांच राव म्हूण आमी म्हणया. आनी तशेंच आमी तुमचे जबाब जावन आसा, सोम्या तुजें राव बरो आसता. सोम्या तुजें राव बरें आसता. आमच्या जिणेच्या हरी एका दिसा सोम्या तुजें राव बरें आसता. दादल्या स्त्रिये मध्ये मनस्ताप उपजत आसतना, सोम्या तुजें राव बरें आसता. भुरग्यां वडा मध्ये मनस्ताप उपजत आसतना, सोम्या तुजें राव बरें आसता. कश्ट मेळटा आसतना, सोम्या तुजें राव बरें आसता. पिडा शिडा आमचेर येता आसतना, सोम्या तुजें राव बरें आसता. बाबार्थान शेळेपण भोगता आसतना, सोम्या तुजें राव बरें आसता. नश्ट भोगता आसतना, सोम्या तुजें राव बरें आसता. हेरांक दुर्सोंक कारण जाता आसतना, सोम्या तुजें राव बरें आसता. हेरांक भोगसूंक कश्ट मारता आसतना, सोम्या तुजें राव बरें आसता. हेरातावन आमकां दोशी मेळटा आसतना, सोम्या तुजें राव बरें आसता. कुटुंबांत अशांती असमाधान राज करता आसतना, सोम्या तुजें राव बरें आसता. जिणयेंत निराशा बेजाराय भोगता आसतना, सोम्या तुजें राव बरें आसता. जिणे नाकास म्हूण भोगता आसतना, सोम्या तुजें राव बरें आसता. हेरा विशीं दुबावतना, सोम्या तुजें राव बरें आसता. आमच्या जिवितांत एकसूरपण भोगता आसतना, सोम्या तुजें राव बरें आसता. आमचो सगळो बरो असो जावन आसा जेजू. आमचे सवे आसता आसतना आमकां ना निराशा कंत बेजाराय. आमकां बरो असो दिवच्या जेजूक आमचे संगता रावोंक उलो दिवन गावया गीत ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय. जेजू मोठे थंय राव जेजू मोठे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मोठे थंय राव जेजू मोठे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. आत्मा म्हजो जेजू पयस पावलो, मोडोन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी पडटलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी पडटलो. ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. संवसारांत हांव सदां आशिल्लो, सोदून सोदून हांव सगळो दाखयलो. हांव तांगेलो हांव भुकेलो, मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. हांव भुकेलो हांव तांगेलो, मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. ये जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू म्हजे थंय
राव जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका उबे रावन देवाचें उतर आमी आयकुया. सांजो आमच्या वांजरांतले वसप. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू जोवळो म्हणटात तो तोमास, गलिलेयाच्या काना शाराचो नातनाएल, जेबेदावाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगाता आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागोवंक वता. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें बायसन ते दोनीर चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवडून येतना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो कांय तरी मासली पडली गी म्हणून तांचे लागीं ताणें विचारलें. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोनीच्या उजव्या बगलेन उडोवन पळया, तुमकां मेळटलें म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें. तोबोळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीच तो सोमी म्हणून सिमोन पेद्रून आयकत आस मासली पकतना कान दवरले वयले वस्तूर पेंगटा रेवडोवन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शीस मासल्यांनी भरलेले जाळ उडीत दोनीचेर पाटी आयले. देवाचे उतार ये वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो जेजूक कुर्साचे मोर्न पावत आसतना आपोस्तलान थंय काळोख भरलो आनी तांकां तांच्या जिवितांत कितें करचें म्हणलें कळीत जावना. जिवन जाल्लो जेजू क्रिस्तान तांकां शांती समाधान दिल्लें, पूण आणकी तांचे थंय दुबाव आशिल्लो, तांचे थंय काळोख भरिल्लो, निराशा भरिल्ली. असो पाटलाव केलो आमी, कितें पैदो कितें मेळ्ळें आमकां. त्या देखून सिमोन पेद्रू म्हणटा, हांव म्हज्या पयल्या व्याप्तेक येता, मासली पगोवंक येता. आपोस्तली म्हणटा, आमी वेता, ती व्याप्ती आमची. पूण हांगा तांकां निराशा लाभली. जेजूक सोडून थंयसर मासली पकता आसतना सगळी रात पागले जाल्यार तांकां कांयच मेळ्ळें ना. निराशा हांगा, निराशा आणकी चड तांच्या त्या लौकीक जिवितांत. आनी अशें आसता आसतना तांकां मेळिल्लो थंयसर आयिल्लो जेजू. थंयसर म्हणटा, उज्या बगल्यान घालून पळया, तुमकां थंयसर मासली जरा बस्त मेळटली. जेजूच्या उतराचेर तांणी जाळ दवयलें. निराशेत आशिल्ल्यान तांकां भरवोसो उदेलो आनी थंयसर तांच्या जिवितांत धराळ मासली तांकां मेळ्ळी. संतोश भरीत जिवीत जावं पावलें. आनी ते वळखतात तो जावन आसा जिवन जेजू. तर आमच्या सांगाता आसा, आमी कितेंय करूंक शकता. एक घडीत हांव आदल्या वर्सा घडयल्ले हांव पिरगेत आसतना एकलो मनीस, तो बँकाचो प्रतिश्ठीत बँकान मॅनेजर, तो इगर्जेक आयिल्लो, कोणा मेळोंक आयिल्लो. थंयसर इगर्जेक आयिल्लो, हांव थंय आसलो, लोभ घाल्लो. तो उलोवंक आयलो, ताच्या मागणें करून जाल्यार पण उलोवंक आयलो. बऱ्यांकन खुशाली बऱ्यांकन उलयता. हांवें ताका म्हळें, बारी खुशाल बरीत आसा तूं, तुज्या जिवितांत जायतें बरेंपण घडलां आसतलें आनी तो खुशाली मनोभाव आसचो म्हूण सांगून वय म्हणालो तो. पूण उपरांत म्हणटा, हांव तरणाटो आसतना म्हजें जिवीत निराशाचें. शिकोवंक हुशार आशिल्लो, CA करूंक भायर सरलो आनी CA केलें. आनी CA करतना पयले फावटी फेल. 2 विशयांत फेल जालो. आनी फेल जाल्या उपरांत म्हाका भोगलें आनी काल्याक मुंदार सुचें नाका. रोडोंक आयलें, इतलें शिकोवन, इतलो वावर करून, इतलें रात दीस शिकोवन मागीर फेल जालो न्ही गे म्हूण सांगून आनी नाका पुरो म्हूण. अशें आसता आसतना परत्यान म्हाका कोणें सांगलें, मुखार मुंदार सुन वच, आनी क्या न्ही हांव कसा न्ही, तुका कांय प्रायज जावना.
मुंदारसून वच आनी थंयसर तो परत्यान एग्जाम बरयता रिजल्ट आसतना फेल 2 विशयांचेर फेल म्हणालो निर्धार केलो गेलो आनी नाका खंयच्या तोंडांत हांवें घरा येवचें कोणाक तोंड दाखोवचें आनी कितें करचें सगळ्यान ती काबार जालें म्हजें अशें तो बस्सार सोडलो 2 वरांची वाट वचूंक ताका वचूंक आशिल्लें खंय आनी 2 वरांचे वाटेर बसून बस्सार बसून तो भायर पळयतालो ताच्या मोतींत जायतीं राटां वळगुंतालीं ती चिंतना गुंतालीं निराशा बेजाराई कालें करचें मुखार जीव काडून काडून शिकचें नाका आनी कालें म्हूण सांगून सर चिंतना गुंत आसतना बस्से कडेन रावता आसतना एक जाणटो मनीस तो बस्सार सोडलो आनी ताचे सशिनंत येवन बसलो आनी अशें बस्स गेलें आसतना तो जाणटो मनीस ताका विचारता तूं काल करताय तरणाटो आनी अशें सांगता ताणें तांचे सच गजाल ताका सांगून हांव शिकता म्हणा लागलो पूण तुज्या तोंडार कित्याक तो आसोनात कित्याक तूं बेजारान आसाय कितें तुज्या मोतयेंत तुज्या जिवितांत घडटलां इतलें म्हणटा आसतना ताचें तें एक दैर रूप जालें आनी ताचें कितें घडलें कितें जालें तें सगळें ताचेर सांगता आनी सांगता आसतना हो जाणटो मनीस म्हणटा तुजें जिवीत मुग्धोना तूं काल्या बेश्टें बेजार करताय रडताय जीव काडून काडून घेताय काल्याक येताय आणकी जिवीत आसा त्या देखून शिक तें शिकोवंक जायना दुसरो विशय काड आनी शिक आनी थंयसर तुका जैत मेळटा आनी अशें ताची पाट तापोवन बरें कर तो मनीस देंवून गेलो बस मुखार गेलें आकाय देंवूंक असो वेळ आयलो आनी वो देंवून येता आसतना तो म्हणटा म्हज्या जिवितांत आसली जडाय पुरो गेली म्हज्या जिवितांत आसली ती म्हज्या मोतींत आसली बेजाराय पुरो गेली हाळू जालें जिवीत कित्याक हो एक अपरिचीत मनीस देवा बरी म्हज्या जिवितांत आयलो देवा बरी म्हजें थंय येवन म्हाका प्रोत्साव आनी कितें म्हणून दिलो आनी थंयसर ताच्या उपरांत हांव शिकलो शिकून पास जालो उत्तीर्ण जालो बऱ्या व्हडल्या प्रतिश्ठीत बँकांत हांव मॅनेजर जावन काम करता आनी त्या दिसा तो मनीस भेटून वतलो जाल्यार हांव म्हजें जिवीत संपयता आसलो नाका म्हणटा निराशांत कालें शिकचें म्हूण येता आसलो पूण त्या मनशान दिल्लो प्रोत्साव कोण मनीस म्हूण म्हाका गोत्तुला मुखार हांवें सोदलें खंय तो म्हाका मेळोना मुखार भावा भयणीनो अशेंच आमच्या जिवितांत घडलो जावं पुरो घडोवंक पुरो या घडना जावं की पुरो पूण विशय इतलोच आमच्या जिवितांत बेजाराय निराशांत पूण आसता आसतना कोण एकलो मनीस आमच्या जिवितांत आमकां भेटता आनी तो मनीस येता त्याच जिवान जेजू क्रिस्ता मुखांत्र जिवान जेजू क्रिस्ता मरिपात आमकां आपोडटा आमकां आमची पाट तापोडटा प्रोत्साव दिता मुखार वचूं जायते आमच्या जिवितांत कश्ट दूख बेजाराय निराशाय आनी जायते रितीन आमकां घडटा आसतना तसो मनीस आमच्या सांगाता आमकां धैर्य दिवंक आनी तो जावन आसा तसो येवकरिस्तांत आसलो जेजू क्रिस्त आमचो मोग करचो आमचे थंय दयाळाय दाखोवचो आमकां वयर उखलचो आनी तशेंच आमकां बऱ्या पावंड्याक पावचो त्याच समयातय आमी सदांच विश्वासी रावन बरोवशान जिया आनी तसो जेजू क्रिस्त आमकां आशिर्वाद दितलो कोणें सोडल्यार हांव तुका केदेंच सांडचो ना म्हणल्या समयान त्याच समयाची उतरांनी आमी गीत गावया हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिचो ना संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका सांडीतना तरी अनाथूनय म्हाका संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करितना अनाथूनय म्हाका आवयचे कुशीत आसतना
हांवें तुका विसला आवयचे कुशीत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचोना तुका हर मनीस तुका करितना तरी अनाथूनय म्हाका सांडीत किये गावो नेण्ट्या बाळाक आपल्या सांडीत किये गावो नेण्ट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना ओ संवसार तुका सांडी तरी हांव सांगचोना तुका हर मनीस तुका करितना तरी अनाथूनय म्हाका अनाथूनय म्हाका अनाथूनय म्हाका सम्यान आमचो मोग केला सम्यान आमकां हांगासर आपयला सम्या मुखार आमी हजर आसाव आमच्या जिविताचे कश्ट दूख ते सर आमच्या दोळ्या मुखार हाडया अस्कतगाय आनी तशें बेजाराय निरासपण सर मुखार हाडया आनी तशेंच आमचो संतोश सम्या मुखार दोन एक घडीभर सम्याक पळोवन सम्याक समर्पीत करया आनी तशेंच ताचे आशिर्वाद आमी जोडूंक तयार जावया. प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर. जो येता रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Pagibon Padre Pio Papa Prakas beri
ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बापा सज्जाक आमी देखीन तुझ्या आशिसीचे ते दुर्बळ वाटेन विलेपणाचो पर्वत चडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरिटान जियेवंक सदा खुर्साचो करूंक जोडलो भाग्यवान पाद्री पियो बाबा प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोर माग बापा सज्जाक आमी देखीन तुझ्या ख्रिस्ताचे कश्टे कुडीर वावून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राजितान जेजूक वेंगून शांतीचे हातेर जालो भाग्यवान पाद्री पियो बाबा प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सज्जाक आमी देखीन तुझ्या आमची थर त्या सभा सा पाद्रे पियो मुखांतर देवाक आमी भेटोवया हांगासर आसात जायती त्या सभा आसात वाचून सांगता मागीर तो आमची त्या सभेन ताच्या समोर आमी दवरया बऱ्या भलायका खातीर एकल्यान मागोवंक सांगला शॉनच्या हट राग पयस करमूंक आनी तशेंच फायनान्शियल हेल्प मेळोवंक शिकोवंक बरी जाणवाय दिवच्या खातीर काडलें रीण फाटीं पावोवच्या खातीर आनी घरचे तोंदरे पुरा पर्याय जावच्या खातीर पाद्रे पियो आनी सांत अंतोनच्या मजतीन उपकार मेळच्या खातीर उपकार मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां बरी भलायकी एका भुरग्याक मेळच्या खातीर सांत अंतोनियो पाद्रे पियोच्या मारिपात घरा समाधान येवच्या खातीर वायट संगतीचेर जैत उरच्या खातीर मागोवंक प्रत्येक तरान सांगला बऱ्या भलायके खातीर परत्यान आनी एक तेसांव तशेंच ब्लड टेस्ट आसा ताचो रिपोर्ट बरो येवच्या खातीर फ्लॅटाचें लोन फारीक करूंक मजत मेळच्या खातीर बऱ्या भलायके खातीर आनी तशेंच विद्याचेर मारयाचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तशेंच तांकां बरें शिकोवंक आनी बरें रिजल्ट मेळच्या खातीर ह्या त्या सभा आमी दवरया आनी तशेंच आमचे ताचे समोर आमची जायते त्या सभा आसात ती ताचे समोर दवरया देवान आमकां जायते उपकार केल्यात मजत मेळ्ळ्या सांत पाद्रे पियो मुखांतर देवाक आमी अर्गां दिवया आनी तशेंच आमची त्या सभा ताचे समोर दवरया सांत पाद्रे आमा पासो विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापोजेन याजाक सांत पाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेले जावचे वर्तें बाग फावो केलें ताच्या विनंतीन कितें हांव अत्रे गूण मागता ते कृपा दया कर आनी सट जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या पुनर्जिवनपणाचे महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटले बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें आपले हांव बडयता सोदता मागता आनी तें म्हाका मेळचें कर आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझे कुशी सर्गार जाता तसे संवसारान जावन आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयल्ले समृद्धीच्या संगता श्रम ते तूं सदैव आनी सदैव पॉलचे कुशीचे जेजू ती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राम पती येता ते म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सत सांग तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार तें तुमचो बाप तुमकां दितलो. आपल्या बापा कडेन आनी मागता ते म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयल्ले समृद्धीचे संगता श्रम ते तूं सदैव आनी सदैव पॉलचे कुशीचे जेजू ती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राम पती येता ते म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सत सांग तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजे उतरां सरासनान आतां आमचे ते म्हाका लाभतले म्हूण खंडीत बरबसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयल्ले समृद्धीचे संगता श्रम ते तूं सदैव आनी सदैव पॉलचे कुशीचे जेजू ती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राम पती येता जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कस्तंतेलाते दया दाखय नासतना रावचे तुका आसाद आमचे निर्भाग्य पत्क्यांचे तुजी काकूळ दाखय तुझी आणि आमची मोवाळा होय मरियेच्या दुखेस्त आणि दुलोपी काळजा मारी पात आम्ही तुझे लागी मागची तुका आमकां लाभय. नमारांनी काकुळीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृत आणि भरोसा तुका मोलो मागता आम्ही परतीची वेची बाळका या तुझ्या कडून दिसता आस्कार उस्कार सण आमची कारजन करता तर आमचे सकाळी हे तुझे काकुळीचे डोळे आमचे वयर परती आणि या परतीच्या उपरा तुझे कुशीचे पॉल जेजू तू आमकां दाखय हे दाळी हे मोगाळी हे दुलोपी अहंकार हे मरिये. सांजुजे जेजूच्या पस्क्या बापा पासोद विनंती कर सांपियो कुलदीन सांपियो पासोद विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या पासोद विनंती कर सांपियो आवय बापयक कालतो जावन जियेल्ल्या पासोद विनंती कर सांपियो कश्टान वरांत तिरासन सांबाळलेल्या पासोद विनंती कर सांपियो फ्रांसिसाच्या पटला उदरा पासोद विनंती कर सांपियो कपोजन वर्दीच्या अलंकारा पासोद विनंती कर सांपियो समयाच्या पाशावाच्या गायांनी नटलेल्या पासोद विनंती कर सांपियो योकरिस्त ते भक्तीन भरलेल्या पासोद विनंती कर सांपियो कुमसारीच्या सक्रामेंता मुखांतर बापाची काकूळ तू दाखयलेल्या पासोद विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श पासोद विनंती कर सांपियो मागण्यान तिरासन सांबाळलेल्या पासोद विनंती कर सांपियो तुझ्या शांतीपणांत कलतो जाल्ल्या पासोद विनंती कर सांपियो सर याजकांक आदर्श जाल्ल्या पासोद विनंती कर सांपियो आत्म्याच्या बचावे खातीर वावुरलेल्या पासोद विनंती कर सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या वैजा पासोद विनंती कर सांपियो गरजेवंतांक तक्षणा पावच्या पासोद विनंती कर सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवश्या पासोद विनंती कर सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा पासोद विनंती कर सांपियो आमा बसो विनाती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणयेक आपोवणें दिवन विविध कृपे देण्यानी भरलोय आनी भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या शेतांत क्रिस्तसो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या अभ्यासांत तिरासान रावून
क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपेदेणे आनी बर म्हणून आमी मागता क्रिस्तांच्या समया मारी पात आमेन. आशिर्वाद सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांकूं आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी पियोच्या आदार दवरिल्ल्या भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सदां घालूं दीत. आमेन. जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गिता गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटां जीव कत्रेता पवित्र स्नानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणीक जिवीत आमकां जोडून दिला एकठाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गिता गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटां जीव कत्रेता. आयच्या मिसा जेंच्या सवय ह्या परी आसात किरण आनी अनिता डिसोजा तांकां लग्न जावन 30 वर्सां जालीं. 30 वर्सांनी देवान राखून व्हेल्ल्या खातीर देवाक अर्गामीस दितात. सांत आंतोनीच्या मनाक अर्गामीस दिता प्रवीण मोंतेरो. देवादीन रोजलीन मोंतेरोच्या आत्म्या आमीस दिता मरियान मोंतेरो. सांत आंतोनीच्या मनाक आनी सांत पाद्रे पियोच्या मनाक अर्गामीस दिता आंटनी पेरेरा आनी कुटुंबाची. देवादीन जोरोम आयवन आनी आलिस रोड्रिगसाच्या आत्म्या आमीस दिता विशाल आनी फॅमिली. जाग्याक एक रस्तो जावंकच्या पासत मीस दिता विक्टर लोबो. पाद्रे पियोच्या मनाक अर्गामीस दिता जितन जुनी मोंतेरो. देवादीन एंड्री आनी जयन पिंटो आनी देवादीन मायकल आनी जुडीथ डिसोजाच्या आत्म्या आमीस दिता डिसोजा कुटुंबाची. पाद्रे पियोच्या मनाक अर्गामीस दिता ऑल्विन रोजारियो. देवादीन सिस्टर अल्फोन्सियोच्या आत्म्या आमीस दिता सिस्टर विडा. मिकाशिया नोरोन्ना ताचो 18 वर्सां जालीं ताका 18 वर्साचो जल्म दिसाचरण करच्या संदर्भार देवा लाभल्या सर बऱ्यापणा खातीर देवाक अर्गामीस दिता. कुटुंबान मरण पावल्या संद्यांक आमच्या सेन्स फुलगत आत्म्याक मीस दिता थॉमस पिंटो आनी कुटुंबाची. त्या सांवा खातीर आनी आमच्या ह्याच्या सांवा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्ताचे मोगाच्यानो देवाच्यो वाटो विचित्र जावन आसात. देवाच्यो वाटो आमच्या वाटांक विरोध जावन आसात. देव आमच्या लागचें बरेंपण हाडटा आनी ते सेन्स बऱ्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दिता. सर कश्टांच्या आकंताच्या वेळार देव आमच्या संगाचा सदांच आसा. ताची पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक आमकां आदार दिता. पवित्र सभेंत थंयसर जायते कश्ट आनी वर येता आसतना आनी थंयसर हरकत आनी दणसणी उपजासतना त्या मारी पात्र देव आमचेच मारी पात थंयसर काम करून ताची स्वार्थ प्रगट करूंक आमकां बोळ दिता. तर समयाचो वाटो जण जावन समयाच्या वाटांनी चलोवन आमचें जिवीत बागेनपणी जाणां जियोंक देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया.
जायते पटी समयाच्या वाठान चला नासतना आमच्याच वाठान वसोन आदरला सर पत्कांच्या बॉक्साने मागया नितळ निर्मळ काळजाने आमी साचे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता. मनान चिंतून तना उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो भगवान सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पतकां बगसो आनी आमकां ससनाच्या जिविता पावो. प्रार्थोया. प्रेतेच्या बापा आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचे मदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे. तुवें आमकां भावार्थाचे अमलीक देणें फावो केलाय तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणांत ससनाक आमकां वांटो दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी धर्मदूत सोडणो हेर सोमेस्त भावार्थी जुदेया आनी समारिया प्रांतांनी शिंपडले. थोड्या भक्तिवन मनशांनी स्तेफनाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासत व्हड विळाप केलो. पूण साऊल पवित्र सभेची देसवाट करूंक वावुरतालो. घरान घर भितर सरन दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर व्हड हाडून तांकां तो बंदेसाळांत घालतालो. पूण शिंपडलेले भावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. अशें फिलिप समारिया शाराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकोण आयकून आनी ताणें केल्लीं असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जमयांनी एक मनान गमन दिलें. देवसार रागिल्ल्या सबारांतावन अशुद्ध आत्मे किकराट्यो मारून भायर वेताले. जायते आर मारिल्ले आनी पांगळे गूण जाताले. ह्या पासत तें शहर व्हड संतोशांत आसलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गीता गायनाने वर्णिया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुझी कर्तुवा. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. सगळी पृथ्वी तुझी मुखार सरपडता. तुझी वाकणी करता. तुझ्या नावाची कीर्त गायता. या
आयुष्यामध्ये आमकां तटक करतात तसली ताची कामां भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बाबुटया दर्यो ताणे सुखी दन जाता पर्यंत सुकयल्या आळवतल्यान लोक पाय बिजा नासता उतरलो या पासत आमी ताजे उदेशी आनंद पावया तो आपले पदवेन सदांच राजवट चलयता भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बाबुटया भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बाबुटया Alleluia, Alleluia, Alleluia. पुताक सत्पन दिल्या हरी एकल्याक सासणीक जिवीत मेळटा हांव सुताका निमाण्या दिसा जिवांकन उठयतलो Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवाम परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या त्या वेळी जेजून लोकांक सांगलें हांव सुतो जिवीत असो उंडो म्हजे सर्सीन येता तो केदेंस भुकेवचो ना म्हाका सतमणटा तो केदेंस ताणेवचो ना पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सतमणिनात बापान म्हजे अधीन केल्लें सगळें म्हजे सर्सीन येतलें आनी म्हजे सर्सीन येतल्याक हांव केदेंस पयस करिसो ना कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवून आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय बगार म्हाका धाडिल्ल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका धाडिल्ल्याची खुशी ही ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें वगडायनाये बगार निमाण दिसा तांकां हांवें जिवांत उठय जाय म्हूण पुताक देखतेल्या आनी सतमणतल्या प्रती एकल्याक सस्नीक जिवीत मेळाचें हीच म्हज्या बापाची खुशी हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवांत उठयतलो देवाचे उतार्ये वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो कालच्या पयल्या वाचपांत तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत पवित्र सभेचेर आयिल्ल्या दगदण्या विशयांत आमी आयकलें कित्याक पवित्र सभा क्रिस्तांवांचेर ती दगदणी आयली हाका कारण इतलेंच जेजू क्रिस्त सांजुवांच्या वांजेलान सांगता अध्याय 15 वाक्य 18 संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्याकय पयलें म्हजो ताणें द्वेश केला म्हूण उडास दवरा तुमी संवसाराचे जावन आसल्या जाल्यार संवसार तुमकां आपलेच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो पूण तुमी संवसाराचे न्हय हांवें तुमकां विसरून काडल्यात देखून तुमी संवसारांत रावन मेकळे जाल्याच हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता कितल्या अपुर्बान जेजू क्रिस्त आमकां सांगता संवसार आमचो द्वेश करता जाल्यार आमी संवसाराचे न्हय आमी देवाचे जावन आसात आनी देवाच्या वाटेन चलता आसतना देवाची स्वार्थ प्रगट करता आसतना संवसाराची दौलताय पयस चलता
देवाच्या वाटेन चलता आसतना संवसारी मनीस आमकां विरोध येतात तांचेच बरी जावंक आमकां वणवतात. त्या देखून जेजू क्रिस्त आमकां पयलेंच सांगता, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार ताणें म्हजो द्वेश केला. सोम्यान ताची स्वार्थ परगट केली, काम केलें, सगळ्यांक बरेंपण केलें, पूण ताका बरेंचें मेळना संवसारांत. ताका तिरस्कार केलो आनी सर रितीन ताका पयस केलो आनी क्रुसाच्या मोरान ताका दिलें. त्याच बरेत त्याच क्रुसार मेल्ल्या जेजू क्रिस्ताचो आमी फाटलाव करता. ताची मावल्या आमच्या जिवितांत जी येता. त्याच जिवन जाल्यार जेजू क्रिस्त मारी पात्र आमचो भावार्थ कितें आसा तो आमी घट केला आनी तांचो आमी येता आसतना आमचें जिवीत पळोवंक बरेंपण जावंक जायते जाणां जायना. आनी त्या देखून संवसार आमकां पयस करता, संवसार आमकां तिरस्कार करता आनी तशेंच संवसार आमची निंदा करता आनी आमकां द्वेशी मारता. तशेंच आमी जायते पडे दगदणी पळयता. थंयसर पयल्या वाचपांत काल आनी आज आमी आयकलें स्तेफन तो पवित्र आत्म्यान बरोवन देवाची स्वार्थ परगट करूंक लागलो आनी सगळ्यांनी ताणें जायतें बरेंपण केलें, जायते जाणांचे देवसार धांवडयले आनी तशेंच पिडाशिडा गूण केले. आनी त्या देखून थंयसर निती सभेचे ताचे मुखार रावले, ताका विरोध रावले, ताच्या आंगार पडले, वणवून ताका भायर वणवून ताका पात्रान मारून जशी मारलो. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें थंयच त्या स्तेफनाक जशी मारिल्ल्याक ती निर्जीव कोड त्या भक्तिकांनी व्हरून पणांत मातये पायली. उपरांत थंयसर दगदणी उब जाली म्हणटा पवित्र पुस्तक, दगदणी उब जाली आनी त्या देखून थंय तांकां रावूंक जालें ना. थंय तर पळोवन दुसऱ्या गांवाक गेले आनी दुसऱ्या गांवाक तांणी गेल्लें कांय निर्फळ जावना. बगार थंयसर अणभवार्थ त्या गांवाक गेल्ले, थंयसर तांच्या सांगात रावून क्रिस्त विशयांत जिवंत क्रिस्त विशयांत तांणी शिकयलें आनी तांच्या सांगात तांच्या देखे बरीत जिविता मारी पात्र थंयसर तांचे थंय भावार्थ घालो आनी तांकां जायत्या जाणांक देवा सस्तीन तांणी हाडलें. दगदणी उब जाली आनी दगदणी आयिल्ली तांकां बऱ्या पडली. थंय जावन तांणी पयस वचोंक तेच सोम्याची स्वार्थ हेर कडेन परगट करूंक तांकां एक अवकाश मेळ्ळो. पवित्र सभेंत केदाळा पवित्र सभा थंयसर प्रारंभ जाली की थंयसर आमी पळयता दगदणी येवची आनी दगदणी जावन जायते सोडीन म्हणी निदर्शन दिवंक पावो आनी थंयसर त्या रोमांत चक्राधिपत्यान थंयसर क्रिस्तांवचे विरोध दगदणी उब जाल्ली आनी त्या देखून सर क्रिस्तांवांक धरून व्हरून थंयसर क्रूर मनजातींक थंयसर खावंक दिल्लें आनी ते क्रूर मनजाती त्या मनशांक चिन्न तांकां फापसून थंयसर जशें मारतना खाता आसतना थंयसर वयर रावून थंयसर ते सोबाय पळयताले, संतोश पावताले. जायते जाण तांचो जीव दिवंक ते भियेले नात, क्रूर मनजाती तांणी भियोन धांवनात. बगार ते मुखार सरले, सोम्याचें गायन करून तांचें जिवीत सोम्याक समर्पीत केलें. तांतलें धैर्य, तांचो भावार्थ, तांचो बरवसो तसो आसलो देवाचेर आनी ह्या देवाचेर दवरल्या बरवसो आनी भावार्था वरवीं घट जावन धैर्यान तांचें जिवीत सोम्याक समर्पीत केलें आनी थंयसर त्या क्रूर मनजातीचो ग्रास ते जावं पावले. मोगाच्या रोमांत मात ती उब जाली न्ही. हांगा जाल्यार आमच्या मंगळुरांत आमी पळयता, थंयसर आमच्या कर्नाटकांत पळयता, थंयसर दगदणी आयिल्ली टिपूच्या काळार. क्रिस्तवांचेर दगदणी खर्ग आयिल्ले आनी त्या देखून जायत्या क्रिस्तवांक धरून बोंटां मोडली. थंयसर थोड्यांक जमलाबाद कोटे थंयसर गडाय काडलो, थंयसर वयर व्हरून तांकां लोटून घालून तांकां जुशी मारिल्ले आनी थोडे जावन तांतले मदले सुकोवन घेवन फाटी आयिल्ले आनी ताचे उपरांत उरिल्ल्यांक थंयसर श्रीरंगपट्टणाक तांकां मोडलेले आनी थंयसर थंयसर टिप्पू मेल्या उपरांत तो लोक फाटी आयलो सगळो गांवाक येवना. थोडे दुसरे कडेन गेले आनी थंयसर विस्तारले आनी तांच्या त्या जिविता वरवीं थंयसर भावार्था वरवीं आज भावार्थ ते फर्ज जळ्ळा आनी सगळ्यांनी पळयता क्रिस्ताची स्वार्थ परगण क्रिस्तांव जिवीत क्रिस्ताचे थंयसर लोक जायतो आमी पळयता. तांणी केल्लें तें प्राजीत, तांणी केल्लें दगदणी तांणी केल्लो दवरलो तो भावार्थ बरवसो आनी थंयसर तांच्या जिवितांत
थंयसर नवें जियोंक दगदणे वरवीं दुसरे कडेन वचून धैर्यान तो बाबार्थ प्रगट करूंक तांकां आदार मेळ्ळो. कळटान मेळ्ळें तांकां ते सर सकत त्या स्वामी जेजू क्रिस्त जावन स्वामी जेजू क्रिस्त तांच्या सांगात आशिल्लो तांणी दवरलो बाबर्थ तो निर्फळ जावना बरोवसो निर्फळ जावना बगार तांच्या जिवितांत तांकां वाट व्हरून गेलो. आयच्या संवसारांत ती कांय दगदणे सुकोना. कंदमाळांत पळयता हांव 2008 6 थंयसर दगदणी सुरू जाली सर क्रिस्तांवांचेर दगदणी आनी तांकां क्रिस्तांवांचे संस्थे इगोर्जो आनी थंयसर क्रिस्तांवांच्या घरां सत्यानाश केल्लें आनी थंयसर ते लोक थंयसर रानांत वचून रावल्लो मागीर निराश्रिता कॅम्पांत येवन पावल्लो आनी थंयसर जायते जाणांक दगदणी दिल्ले आनी ते 2 गडीत बोवापूरबायचे मस्त वाचलेले आसात. एकलो पियोनाचें काम करतालो त्या दीस तो इस्कॉला वचना आनी एक 50 असो एक तो गुंप थंयसर आयलो ताच्या दाराक ठोके मारले आनी तो उक्तें केलें. उक्तें करतना ताका ताच्या टी-शर्टा धरून ताका मार्गा व्हेलो आनी थंयसर वचना एक दोगांनी ताका सोमा पोपायलें आनी तितले मातले मार्गार वतना ताचे टी-शर्ट पिनोवन काडलें आनी ताची चड्डी आनी भितरली चड्डी पुराक काडून नागडो करून ताका पॅरेड केलो व्हेलो. एक किलोमिटर ताका येयलो. तितलें म्हणटा आसतना देवाचे येवजणगी कितें म्हणना एकलो हिंदू तो प्रतिश्ठीत मनीस त्या गांवांत नांवार आहलो ह्या तरणाट्या पळोवन तो म्हणूंक लागलो तांकां ताचें उतर आयकताले सकट ते बोब घाल म्हणालो की ह्या तरणाट्या काल करतात तुमी तातूंत सोडा ताका म्हणून आनी त्या वेळाचेर ताणें सोड न्हू ते धांवले. तो पाटी घरा धांवन आयलो आनी पाटी घरा येता सगळें सत्यानाश करून गेले पुरा पिबाड केलें ना तांणी कांय दवरूं नासलें. आनी ताचे उपरांत ताका एक इंटरव्यू विचारलें तुजें सत्यानाश जालें आनी तूं तुजी बायल आनी भुरगीं आनी पुरा कश्टार आसात तूं ह्याच धर्मांत रावता गे तूं फाटीं वचना गे. फाटीं वेता आसलो जाल्यार त्या दीस येता आहलो ताणें म्हज्या तालवार म्हज्या गळ्याक लागिल्ली आनी तशेंच बंदूक दाखयल्ली म्हाका पूण हांव तांच्या धर्मा फाटीं येना म्हूण सांगलें. घट्ट रावलो म्हणटा तो आनी तो म्हणटा म्हज्या जिवितांत हांव क्रिस्तांव जाल्लो फाटीं वचोंक न्ही क्रिस्ताचो फाटलाव केला क्रिस्तान म्हाका कांयच उणें करूं ना त्या देखून म्हजो बाबार्थ देवाचेर दवरून हांव जियेता. तसलो बाबार्थ नवो क्रिस्तांव जाल्ल्या एका मनशाचेर. आनी एकल्या बायल मनशाक विचारलें तिचोय थंयसर गोव तिच्या दोळ्या मुखारच ताणें वण व्हरून रुखां बांदून कोलयो घालून उलपाडलो ताका आनी ती कांय मुखार येता तिका लोटून घालून थंयसर दिवशी मारलो आसतना तें मोन करून तेणें विचारलें ती बरी आनी तिका सोडूना म्हणटा निमाणे रातीक तिणें तिका सोडून व्हरून तिणें मातये पावयलो खंय आनी तिका विचारलें तुका तुजें आतां घोव सरलो भुरगीं कश्टरात तुंय कश्टर आसाय तूं फाटीं येताय गे तुज्या धर्माक ना म्हणा लागले ती ना हांव फाटीं वचना हांव क्रिस्तांव जाल्ली क्रिस्ताचो फाटलाव करूं न्हय तांचो फाटलाव करूं धर्म सोडूं हांव क्रिस्ताचो फाटलावदारी जावन आसता. तसलो एक बाबार्थ पळया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दणसणेन कश्टांत आसतनाय म्हजो भावार्थ सांडूंक हांव तयार ना. म्हजें सर स्वाम्याक समर्पीत केलां आनी जियेता. मोगाळ भाव भयणीनो ह्याच भावार्थांत आमी जियेता. 2008 ती हांगा मेंगलोरांत ती दगदणी आयिल्ली जायते हांगा नाश जाल्ले आनी थंयसर क्रिस्तांव सांगाता मेळिल्ले आनी त्या वेळाचेर दगदणीच्या वेळार सांगाता मेळिल्ले ओट्टू जाल्ले आनी एका उद्देशा खातीर वावुरलेले बाबार्थ आमचो बाबार्थ दवरूंकच्या खातीर. ह्या दिसांनी आमची दगदणी मुग्धोना आनी क्रिस्तांच्या खातीर जायते थंयसर पोरू थंयसर शासनां हाडूंक तांणी जिद्दपाटी काडूंक तांणी वावुरलेले फेल जाले. बायल मनशां विशयांत तांकां 53% ते रिजर्वेशन दिवच्या खातीर दिवच्या त्या उद्देशान त्या एका निबाण तांणी 850 सिटी सोडोवंक तांणी एक उद्देश केलो आनी त्या मुखांत सगळे हिंदू राष्ट्र करूंक आनी थंयसर वायट करूंक क्रिस्तांवांक भायर धांवणोवंक तांणी येवचन केल्लें असो उद्देश जावन आसलो. पूण तें फेल जालें. आतां नाका जाल्यार उलयतात पूण कितेंय जावं दी कसंय जावं दी देवाची येवजण आमची येवजण बरी न्हय. देवाची येवजण आमकां राखून व्हरची जावन आसात आनी देव आमकां खंयच्याय रितीनी सकल घालना. ताचेर विस्वास दवरल्यान ताचे फातयेन धरल्या
कश्ट आनी वरां पिडा शिडा हें पुरो येवंक पुरो पूण ह्या सर्वांती तोच जेजू क्रिस्त आमकां राखून व्हरता सांबाळटा आनी राखता आनी थंयच आज आमी नियाळटा आमकां खंय मेळटा सकत त्यास जेजू क्रिस्त तावन आनी आयकलो आमी ह्या संदेश आयकलो त्यास येवकरिस्त तावन हांव जावन आसा जिविताचो उंडो कोण म्हजें थंय येता तो बुकेवन सोना कोण म्हाका म्हजें थंय विस्वास दवरता तो ताण येवं सोना कित्याक म्हजें थंय येतल्यांक हांव कशींच पयस करिना आनी म्हाका ताण येवन म्हजें थंय येतल्यांक तांकां दराळ कृपेचें आशिर्वाद हांव दिता म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू क्रिस्त थंय आमची पातयेन दवरया आमचो भावार्थ घट करया आमचो भावार्थ आमी थीर दवरया आनी तशेंच कशेंच आमच्या जिवितांत आमी निराश जावचे न्ही बगार आमचो बरवसो सदांच घट करून जियोन आमचें जिवीत फळा बरीत करून देवाची कृपा आशिर्वाद आमी मागया बाबा बेटोच्या काणी पाती आमी पण भरगी तुझी बाबा स्वीकार करी काणी गे बाबा ही काणी कामची गे बाबा ही काणी कामची काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी देवची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एकटे पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मनाक घेवं सर्वेस्पर आमच्या बापा ह्या पास परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरयत आसो आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचो वो पास्कांचो याज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या सक्त सैमाक नव्या जिविताचें बळ वाडत वसो आनी ह्या भशेन क्रिस्ताच्या संतोशाक आमी पावो ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर कळी आमी तुका वाकणू फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण देख करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्तदा भजन आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पास्कांची बाली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तसो आमचो शर्ती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदम बली जावन मारलेलो आनी की तो मरणा पूण ससनाक आसा जिवोन देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासचा सगळो संसार सर्गींचे सदाळबार निरंतर गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस भरतो सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी
सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 वंस सर्गीन तुका जय वंस सर्गीन तुका जय वंस सर्गीन तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून देणे पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगात आपल्या सुकुशेन कस मरां सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कोडो तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगात पत्काचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. बाबा तसो गोड परगटुया. सोम्यान जेजू तुझे वरण आमी समरमता तुझे पुण्य जिवंतपण आमी बळगता तुझ्या येण्या सोम्यान जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवुंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पळोवकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रथमेचे विस्तरिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मर्या देवाचे माये संगाती सांजुजेचे सपती भगवान धर्मदूता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या समयाचे साधने आम्हाला धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थना भक्तीपणान आतां आमी म्हणोया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशन अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलती सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्या राजवडगी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तूं जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. वो जेजू आमकां जिवीत दिवन सो देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक पेल्यांत आमी सुभागी. तुमचे म्हाका पावना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सुमी मुजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सुमी मुजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सरो मेळटात सोमी म्हाका विशेव दिता. प्रेशान नितळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदां घटाय दिता. सारक्यांनी नीट वाटांनी सोमी म्हाका सोलोन व्हरता. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमचे सोडवणू संभ्रमणू आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां ते सेदेणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगात दिल्याय. ह्या भोव अंबलेक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. ह्या आमी मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वर उपकार सम्याच्या नांवी आमचो आदार. सर्गांनी संसार सम्या देण आयक आमचे मागणे. तुझे बाप तुझे मुखार पोंदी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. मोगाळा बापा आमचे तुवें सांपाद्र पियोच्या विनवणेन वतिल्ल्या सर कृपे देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तान उपजतात आनी मनशाक दादोस करतात. तर ह्या वेळार आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतल्या आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी
घटाय आनी पोषण मेळो. हे स्विकार केल्ल्या आमच्या जिवितांतली सर पिडाशिडा गूण जावं. हे मागणी आमी भोवतेर बाबात्तान पाद्रे पियोच्या विनवणेर मागता क्रिस्तमच्या समया मारिपात. आमेन. Padre Pio बाबा आयल्या तुझे लागी मागच्या तुझी मजत आमच्या सरगर्जांनी आनंद बरी सांता. पाद्री पियो बाबा तुमके आमच्या तुये भुलो मारच्या वेळार आनंद बरी सांता. पाद्री पियो बाबा तुमके आमच्या तुये भुलो मारच्या वेळार सादी जिणी तुझी जेजू ती मानवाली पांच गाय जेजून ताचे तुझ्या कुडीर कसले. सादी जिणी तुझी जेजू ती मानवाली पांच गाय जेजून ताचे तुझ्या कुडीर कसले. आनंद बरी सांता. पाद्री पियो बाबा तुमके आमच्या तुये भुलो मारच्या वेळार आनंद बरी सांता. पाद्री पियो बाबा तुमके आमच्या तुये भुलो मारच्या वेळार मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मरी आशीर्वाद देवा आमकां. सांग पाद्र पियो आम्हा पासून विनंती कर भगवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.